आमचोय भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडोवंक आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमी जावंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, भाग्यवान जुझेफ आज आमच्या गोंय दामान दिओसेसीच्या आस्काऱ्याची परबेची 9 दिसांची तयारी आमी सुरू करता. आयज नोवेनाचो पयलो दीस 7 तारीख जानेराची आयतार. हो दीस भेटयला दिओसेसीच्या पवित्र पुस्तकाच्या सेवाधर्मीक आनी गरिबां गरजेवंतांच्या कारितास गोवा ह्या वावरा खातीर. ह्या मिसाक आमचे मदेकात आसा आयज ह्या नोवेनाच्या मिसार मुखेल प्रवचन करपी याज्ञीक फादर मारियानो डिकोस्ता, डायरेक्टर ऑफ बिब्लिकल एपोस्टोलेट पास्टोरल इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा. सगळीं आमी भोक्तीपणीन हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. पवित्र मिसाचे बेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावुया आनी गायन गावुया. A6 देव आमचो बाप. देव आमचो बाप तूं मोचो बाप. देव आमचो बाप तूं मोची बोय. जेजू आमचो बाप आनी आमी हे जेजू वस्तोगी आमी सगळीं हे देवा उतर आयकोता तेन्ना आमी हे जेजू वस्तोगी हे देवा उतर आयकोता तेन्ना आमी हे जेजू वस्तोगी हे. देव आमचो बाप तूं मोचो बाप. देव आमचो बाप तूं मोची बोय. जेजू आमचो बाप आनी आमी हे जेजू वस्तोगी आमी सगळीं हे.
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय. बाग्योन जुजे वाजाचे देखीत जेजू क्रिस्ताक पोरगोटूंक आमचें जिवीत जावं दी एक हातयार. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूक पोरगोटप जावन आसा पय सोबेचें मिसांव. आमी तिचे वांगडी जाल्यान तें आमचें मिसांव. ही पोरगोटणी जिवितांतल्यान जावंक बाग्योन जुजे वाज आमकां एक देख जावन आसा. आपलें जिवीत फकत जेजू पासत समोर पळोवन जिवितांतलें बरें तशें वायट देवाची कोशी म्हूण मानून घेवन जेजूचे बरे खबरेचो पोरगोटणार जालो. तर बाग्योन जुजे वाजाची देख घेवन दोर पोरगोटणेच्या वावरान आमचें कार्य पाळून क्रिस्ताची पुर्ती हात्यारां जावंक आमकां देवाचो आदार बाग्योन जुजे वाजाच्या विनवणेन ह्या पयल्या नोवेनांत मागुया. भाव भयणीनो, आयज आमी धबाजीक परब सोमया जेजूचे आप पोरगोटणेची समोर उमताव आनी आयज आमकां सुरवातेच्या उतरांनी उगडास केला ते भाशेन बाग्योन जुजे वाजाची नोवेना सुरू करता. ही 9 दिसाची तयारी आमकां सगळ्यांक ओत्मीक वाटेन फायद्याची जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां सगळ्यांक कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. देवाक सगळ्या देण्यां खातीर दिनवासतना बाग्योन जुजे वाजा खातीर देवाक दिनवासतना आमी जायते पावटी असोक्तायेक सांपडल्या आमच्या पातकाचो उगडास काडून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. आमच्या पातकांची दूख धरून बापाचे काकळुती कुलो मारून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडो अपराध. हे पासत बायग्योन सदांच सांकवार मोरी सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोत्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kakutko Krista kakutko Krista kakutko Somia kakutko Somia kakutko. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोमया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकळूत कोर.
तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक तूं पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोस तूं पवित्र, एकलोस तूं ईश्वर, एकलोस तूं परमेश्वर. आमीन. प्रार्थुया. हे मिसाचे इंतेसांव आमी भेटयता विलेंडर आनी पेन्झी सिक्वेरा आपले काजारी जिवीत फळाबरीत जावंक बापा लागीं कृपा मागतात. तांचेर बागेवन जुजे वाजाचे विनोनीन तांचेर दोगांयचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर बापाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान आमची बी खासगी मागणी जें कितें आमी मागूंक आयल्यो तें हे वेळार ओगेपणान ह्या आल्तारा मुखार हाडून बापाक आमी उबारुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरजांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बाबार्थान ओळखूंक पावल्यो. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामळ रूप पळयोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. ऊट पळजोळीत जा, उदेलो सुर्या, जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला, तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पळजोळटा. तुजे सर्वेस्पोर आतां वयर सोदता, देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक, तुज्या उदेवाक ताज्या पडजोळाक आशेता राजा. दोळे उबारून सोरभोंवती फिरोय, सोरभोंवती पळय, एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस हयट्यां येतात, सगळे पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातान दोन हाडटात. अजाप जावन सगळीं पळजोळीत जातलीं, ओय तुजें काळीज दादोशी जातलें. तर तुजे उंटयेन सागरा दर्याची व्हांवतली ग्रेस्काय, राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडांनी येतलीं उंटां, मिद्यानाची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां. सेबातावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सगळीं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. म्हणुया, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्या नांवाची नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे परजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. ताज्या काळार वस्तलीं प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आससोर शेकानशेक ती तोखतली. एका दर्यांत तावन दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयचे देगेत तावन प्रितुमेच्या सिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. तार्सिसाचे अंतिपा जुयांचे राजा आपलो राज दोन घेवन ताजेशी येतले. ताका दानाक आनुक्यो घेवन पावतले
आरापाचे आनी इथियोपियाचे राजा, ताचे मुखार सरपोट पडटले सगळे राजा, ताची सेवा करतलीं सोड राष्ट्रांचा बाप. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिराची आनी दुर्बलाची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोवचें मुन्यारपण ताणें म्हजें आदीन केलां म्हूण तुमी घोडये आयकलां जातोलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलोलें तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिळगेच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ओण भावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यात आनी तेच भासावणेंत तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतोरें. देवाचे उदकां उद्गार. Sorves borak soy, sorves borak soy, sorves borak soy, soy. Sorves borak soy, sorves borak soy, sorves borak soy, soy. सोम्याचें नोकेत्र उदेलोलें पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. Sorves borak soy, sorves borak soy, sorves sorves borak soy, sorves borak soy, sorves borak soy, soy. सोर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सवेसो मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतो जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नोकेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम. सोमेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मोदें सगळ्याहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे ताव निपजतलो एक फुडारी, आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरशेक गोवड्या पोरी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून
नोकेत्र केन्ना दिश्टी पडलोले ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटना म्हळें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नोकेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नोकेत्र पळोवन ते एकदमूच कुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगर, दूप आनी गोंड्रोस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत शिटकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आयज आमी दोबाज्यान सोमया जेजूचे आप परगोटणेची परब समारंभताव आनी आयज आमी आमच्या गोंयांत आनी किरींत भाशेन येसवातीर भाग्योन जुजे वाजाची नोवेना सुरू करता. ही 9 दिसाची ओत्मीक तयारी. भाव भयणीनो, आयच्या तिनूय वाचपाचेर नदर मारल्यार आमकां उजवाडाची खबर केल्या, उजवाड नोकेत्राची खबर केल्या. आनी पयल्या वाचपान आमकां क्रीन भाशेन ही पयलींच उतरां मेळटात. उठ, पोरजोळीत जा, उदेलो सुर्या. उदेलोलो सुर्या म्हणल्यार सोमी जेजू क्रिस्त. आनी हो उदेलोलो सुर्या, तेचें नोकेत्र आनी ताच्या नोकेत्राची खबर आनी उजवाडाची खबर भाग्योन मातयेव आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां सांगता. ते विद्वान एका नोकेत्राच्या उजवाडान जेजू जल्मले ते सुवातेर वचून ताका नमस्कार करतात. दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरोवन आमकां उगडास करता की सगळ्या पोरजांक सोडवण दिवचे खातीर, सगळ्यांक सोडवण मेळचे खातीर बापान आपल्या पुताक सोमया जेजू क्रिस्ताक उजवाड कसो हे संवसारांत धाडलो. म्हणजे आयज उजवाडाचीच खबर आमकां वाचपांनी मेळटा. आनी आयच्या दिसाक, नोवेनाच्या पयल्या दिसाक हो सोबीत विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा. भाग्योन जुजे वाजाची देखीन जेजू क्रिस्ताक पोरगोटूंक आमचें जिवीत जावं दी एक हातयार. क्रिस्ताक पोरगोटूंक आमी हातयारां जावंक क्रिस्ताचो उजवाड आमी घेवंक जाय. भाव भयणीनो, जुजे वाजाचेर नदर मारतना आनी ताच्या जिविता विशीं आमी वाचता तेन्ना जायत्यो उजवाडाच्यो घडण्यो आमकां मेळटात. तातूंतली एक किरीत घडणी भाव भयणीनो, ताचे विशीं बरोवन आमकां जाणार अशें सांगतात की तो जल्मलो तेन्ना ताच्या बापायक, भाव भयणीनो, क्रिस्टिफर वाज, ताका एक सपन पडलें आनी ह्या सपनान ताणें एक नोकेत्र दनपारचें उदेता तें पळयलें. म्हणजे जुजे वाजाक, नोकेत्राक आनी उजवाडाक एक रित संबंद आहा आनी हाचे पोरबे संबंदी बी हें नोकेत्र आमकां म्हत्वाचें आहा. आनी देखून जुजे वाजाची इमाज वो आमी चित्र पळयता तेन्ना हें नोकेत्र बी आमी पळयता. ताच्या बापायक सपनान
हें नोकेत्र दनपारचें उदेता तें तो जल्मला तेन्ना तें दिश्टी पडलें. भाव भयणीनो, ताचो बापूय आपल्या पुता विशीं बरोवन बी अशें बरयता तें बी आमकां वाचूंक मेळटा. वन डे ही वील बिकम अ ग्रेट मॅन. आपलो पूत एका दिसाक व्हड मनीस जातलो. आनी आमी पळयता भुरगेपणार तावन जेजूचो उजवाड घेवन, जेजू सुर्याचो उजवाड घेवन भुरगेपणांतान जेजूक परगटूंक, जेजूचे हातयार जावंक ताका व्हडली खुशी आवंडो आसलोलो आमी पळयता. आनी आपल्या आख्ख्या जिवितान हो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक, जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक तो परगटूंक तो वावुरलो. भाव भयणीनो, झुजे वाजाचेर नदर मारता आसतना आनी आयच्या वाचपांचेर नियाळ करता आसतना ताचे भाशेन आमी उजवाडाची हातयारां, जेजूक परगटतलीं हातयारां कशीं जातल्यो. हांव तिनूच भाव भयणीनो 3 वस्तू आमच्या नियाळाक तुमचे मुखार दवरूंक सोदता आनी बराबर नियाळूंक सोदता. पयली वस्त जी आमी झुजे वाजाच्या जिवितान पळयता आनी ल्हानपणींतल्यान भुरगो आसतना पळयता, भाव भयणीनो, ओबिडियन्स, खालतीकाय. आनी खालतीकाय उदेशी ओबिडियन्स आपल्या जिवितान सांबाळून ताणें जेजूक ह्या संवसारान परगटूंक तो वावुरलो, ताणें प्रयत्न केले. भाव भयणीनो, जेन्ना तो याज्ञीक जालो, याज्ञिकी संस्कारणी ताणें घेतली, ताचो खूब आवंडो आसलो काळजाचो श्रीलंकाक वचूंक आनी थंय जेजूक परगटूंक, जेजूचें एक मोठ्ठें हातयार जावंक. पूण ताच्या वडिलांनी ताका मंगळुराक धाडलो, ताका थंय धाडूंक ना, मेंगलोर धाडलो ताका. पूण ही खुशी जेन्ना ताचो आवंडो आसलो श्रीलंकाक वचूंक, ताका ताच्या वडिलांनी दुसरे कडेन धाडलो, तो निराशी जावंक ना. ताणें काल्तिकायेन, ल्हानविकायेन आपल्या वडिलांची खुशी देवाची खुशी म्हूण मानून घेतली आनी ते मागीर तो श्रीलंकान पावतलो. पूण तेन्ना त्या वेळार ओबिडियन्स टू द सुपिरियर्स, ओबिडियन्स टू द एल्डर्स हें ताणें मानून घेतलें. देवाची खुशी वडिलां कडल्यान येता हें भाव भयणीनो सोत खात्रेन ताणें मानून घेतलें आनी थंय तो गेलो. आनी त्या मागीर देव ताचो आवंडो श्रीलंकाक वचपाचो भाव भयणीनो साकार करतलो. आमकां पवित्र पुस्तकान पयल्या सामुएलाच्या पुस्तकान 15व्या वेस्परान 22वे वळींत अशें मेळटा, ओबिडियन्स इज बेटर दॅन सॅक्रिफायस. भाव भयणीनो, खालतीकाय, ल्हानविकाय आनी वडिलांचें मानून घेवप, वडिलां वरवीं देवाची खुशी आमचे सवें साकार जाता म्हूण मानून घेवप, हें सगळ्याहून श्रेश्ठ अशें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. ओबिडियन्स इज बेटर दॅन सॅक्रिफायस. आमी घडये जायते सॅक्रिफायस करीत, पूण आमी तर ओबिडियन्स दाखयना, कित्याकूच उपकार ना अशें पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. आयज भाव भयणीनो, पयले सुवातेर जेन्ना आमी झुजे वाजा भाशेन जेजूक परगटतलीं, उजवाडाचीं हातयारां जावंक सोदता, भाव भयणीनो, काल्तिकाय, ल्हानविकाय आमच्या जिवितान आमी आपणावया. दुसरी वस्त भाव भयणीनो, ताच्या जिवितान आमी पळयता गरिबांचो हुस्को, चॅरिटी. तो ल्हानूच आसतना घडये आमी वाचलां आसतलें आनी जायते पावटी घडये आयकलां आसतलें. ल्हानूच आसतना ताका गरिबांचो ल्हानाचो हुस्को आसलो आनी जेन्ना भिकारी तांच्या दारार येताले, तो आपलें जेवण काडून खंय भिकाऱ्यांक दितालो, भिकाऱ्यांचे गाय बांदतालो. ताका हुस्को आसलो गरजे वता सवें, ल्हाना सवें आनी भोव करून जी पिडेंत कोश्टांत आसलोलें सवें. आमकां अशें बी ताजे विशीं बरयल्लें मेळटा, ओल्ड गोवा ताणें जाणट्यां खातीर घर बांदलें आनी तांच्या आपल्या हातांनी
ताणें मागीर जाणट्यांची पिडेवतांची सेवा केली. श्रीलंकेंत जेन्ना तो आसलो तेन्ना वॉशाची पिडा पडलोली तेन्ना लोकांनी आपल्या गोच्च्यांक रानांत सोडली, एकसुरी सोडली, पूण ताणें सगळ्यांक एकठांय करून तो खंय तांची परामोस कोत्तालो, तांकां पेज रांदून दितालो आनी मोत्तात तांकां मातयेक लायतालो. हे भाशेन भाव भयणीनो, जुजेवाजाचें जिवीत जें उजवाडान बोल्लोलें, जेजूच्या उजवाडान बोल्लोलें, आनी हे भाशेन तो भाव भयणीनो जेजूक परगटूंक एक मोठ्ठें हातयार जालो. आमी जेजूचो उजवाड घेतला. जेजूच आमकां म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन भाव भयणीनो तुमच्या बापाक लोकांनी मोहिमा दिवंक जाय. आमच्यो बऱ्यो करण्यो आमच्यो बऱ्यो करण्यो जेन्ना लोक पळयता, आमी उजवाडाच्यो करण्यो म्हणून कोत्ता तेन्ना लोक बापाक मोहिमा दिता. हो ताचो किरीत हुस्क्यान बोल्लोलो गूण तर आमी आपणायत. आमी जेजूचो पाटलाव करूंक पावतले आनी जेजूक परगटूंक एक मोठ्ठें हातयार आमी जातले. हो गूण आमकां हे मिसान करीत मागुया. आनी तिसरी वस्त भाव भयणीनो ताच्या जिवितान आमी पळयता तो दोयाळ काळजाचो. आनी दोयाळ काळजाचो म्हणटा तेन्ना पातक्या सोवें, पवित्र सभा सोडून गेल्ल्या सोवें, वायट करतल्या सोवें सद्दां ताणें सोंसणीकाय आनी दया दाखयली. जेन्ना तो कानारा गांवांत आसलो तेन्ना एक बरे जुट्टेर आशिल्लो मनीस, कातोलीक, पूण तो कातोलीक धर्म पाळिनासलो. ताका जुजेवाज मेळूंक सोदतालो, पूण तो जुजेवाजाक मेळूंक सोदिनासलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जुजेवाज ताका मेळूंक गेलो, ताणें ताका ओकमानाच्या उतरांनी पाचारलो. तरी आसतना जुजेवाज निराशी जावंक ना. तो ताच्या घरा लागीं 3 दीस ताचे पासत मागणें करूंक रावलो. आनी भाव भयणीनो 3 दीस ताच्या घरा लागीं मागणें केल्या उपरांत वो भाव भयणीनो मनीस जो क्रिस्ती धर्म पाळिनासलो, कातोल जावन कातोल धर्म पाळिनासलो, जाणें जुजेवाजाक ओकमानाच्या उतरांनी उलयल्लो, तो जुजेवाजाक मेळूंक येता आनी बोगसोणें मागता. असलें आमच्या जुजेवाजाचें जिवीत जो दोयाळ काळजाचो, मोवाळ काळजाचो, जेजूचें काळीज आपलें काळीज करून जेजूचो उजवाड, दोयाळपणाचो उजवाड ताणें सगळ्यांक दिलो. श्रीलंकेंत, मंगळुरांत कांय लोक बावाड सोडून गेल्लीं, ते बी लोकांक हाडूंक तो जायतो वावुरलो, जायते ताणें प्रयत्न केले. जेजूच्या मोगान लासतलो जुजेवाज, जेजूचो पोरजोळ घेवन दुसऱ्यांक तो दितलो जुजेवाज, आयज आमकां तीच इस्फूर्ती दिता. आयच्या पयल्या नोवेनाक जेन्ना आमी नोवेनाक सुरवात दिल्या आनी पयले नोवेन आमी समोरमता आनी जेजूचे आप परगटणेची म्हणजे उजवाडाची परब, जेन्ना देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत परगटलो, आमकांच ताची ओळख दिली. भाव भयणीनो, आमी सगळीं उजवाडाची मनशां जावया, जेजूची मोठी परगटणारां जावया, मोठी हातयारां जावया. जेन्ना उजवाडाच्यो करण्यो आमी करता, जेजूकूच आमी परगट्टा, देवाक, मनशां देवाक मोहिमा दितात. आमचे वरवीं जेजू परगट जावंक, आमचे वरवीं देवाक मनशां मोहिमा दिवंक पावो म्हूण ह्या आल्तारार येतल्या जेजू लागीं आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागुया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी परगटुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वेच्या रोचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता तेच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, आंकवार मोरी ताई जल्मलो,
पोन्स पिलाताखाल ताणी कोस सोंसले. ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सोबी, भक्तांचो एकचार, पातकाचे मोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आनी आमच्यो गरजो, आमच्या हुस्के कोती भाग्योन झुजे वाजाचे विणवणेन आमी बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रीनी आनी माद्रीनी आपलें गवळी कार्य मनशां मोदें जियेताना आपलें जिवीत देवाक भेटयलोलें दान म्हूण उगडास धरून आपलें मुनयारी जिवीत आपले पोरचेक एक दान करूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूळट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हेरोदी भाशेन न्हय पूण विद्वाना भाशेन सोद सोडून काडूंक आनी ती आपल्या जिवितांत जिवन पोरचे मोदें नागरिकापणाचो एकचार बांदून हाडूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूळट कर. आमच्या फिरगोचेन आसलेल्या दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणींक आमी मानान लेखूंक आनी ताच्या धर्माची फावो तितली वळख घेवन जेजूची वळख आनी जाणविकाय आमच्या जिवितांतल्यान तांकां दिवंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूळट कर. आयज केरीत भाशेन डिओसिसच्या पवित्र पुस्तकाच्या सेवा धर्मीक आनी गरीब गोरचेवताच्या कारितास गोवा वावरा खातीर प्रांतांव तेन्ना आयज मिसा बेतेन वांटो घेतल्या मोरमुगांव आनी गोवा वेल्या वाराड्यांतल्या भाव भयणी पासत मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूळट कर. बापा तुझ्या पुता जेजू खातीर आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूच्या पावलांनी चलून आमकां भावार्थाची देख दवरतल्या झुजे वाजा पासत आमी तुका दिनवासतांव. झुजे वाजाचे विणवणेन ही थोडीशी मागणी बापा आमी तुजे मुखार दवरल्यांत आमकां सगळ्यांक जेजूची उजवाडाची हातयारां जावंक दिसान दीस कृपा आनी आशिर्वाद फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. C43 वेदीचेर उंड्या सोबे. Unia sove, amci calza dovortau. Sukani duk suram gele, Jesu duka betoitau. Sukani duk suram gele,
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुदीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आयज आमी तुका भेटोवंक भांगार धूप आनी गोंडरोस घेवन येवंक ना. बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बाबार्थान वळखता. ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणाक घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळांनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. ओनोत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaranzo सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार तुझ्या वैभवा म्हूण सोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय म्हूण सोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सस्तीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोट होया. सोम्या जेजू आमी ओडो खाता आनी एकाल्सींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण परगोट
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिचो पोती बाग्योन झुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाताक, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां टाळलींत पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्लीं सगळे आमी सुवागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलीक धर्माक बातिजमाचो संस्कार घेतला. फकत ताणीच कोमया घेवंक फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवंक फुडें सरतना गीत गावया. D17 जेजू म्हज्या देवा.
Gesù mocia deva Oneda Yushak duka Gesù mocia deva Oneda Yushak duka Yo mocia Gesù So gleds moce Kuri saiba Di duka Gesù mocia deva Oneta Yuchak duka Gesù mocia deva Oneta Yuchak duka प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वान पोरी आयज आमी जेजू बाळाक सोयबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बावार्थान त्या जेजूक उण्या सोऱ्याच्या रुपान ओळखिला, ताका आमचे भितर घेवन वेंगोयला आनी आमचींच काळजां ताका भेटयल्यांत. तेच पोरी जिविताच्या सगळ्या घडणितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओ क्रिस्ती बाबा भयणांकूय आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या पोरजोळ्यान सुकेस जावन तुका दिनवासूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मातशें बुसात. मोगाचे बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक पळोवन हे मिसाचे भेटेक आमी सगळीं संतोश्ट थाव. तुमच्या सगल्यांच्या नांवान आनी खेरीत भाशेन रेतोराच्या नांवान, फादर कॅनेथ तेलेस सांतवारे रेतोर ताच्या नांवान आमी दिनवास थाव आयचे मिसाची भेट आमकां समरमलोल्या पाद्रीक फादर मारियानो दे कोस्ता हांकां कांय घडोवण्यो आमी कोत्ताव. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी 7 तारखेर सावन आयज तारखेसान 15 तारखेर मेरेन मिसा ही बरी सकाळीं 9, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन. सांजे मिसां 4 वाजता हेय मीस रोमारीचे मीस. 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस. आयतारा दिसा नोवेनाच्या दिसांनी ल्हानसो बदल केल्लो आसा, ताची नोंद तुमी घेवची. जानेराचे 7 तारखेर म्हटल्यार आयज आनी 14 तारखेर सकाळीं मिसा 5, 6:15 आनी 7:30. खेरीत भाशेन 14वेर आयतारा दीस 9:15 हे मीस रोमारीचे मीस. तशेंच जाणट्यां आनी पिडेवंतां खातीर मीस जातली. त्या उपरांत कॅन्टीन आसा, थंय आमकां पेज आमकां मेळटली. खेरीत भाशेन भाग्योन जुजेवादाचो उगडास करून, ताच्या साद्या जिविताचो उगडास करून. दोपाजीक पोरबे दिसा 16वेर मिसाची मांडावळ हे बरी.
सकाळी मिसा 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस बीस थिओदोर मास्कारेनस आनी आमचो कार्डियाल बीस साहेब आनी तेच बरोबर आनीक 3 बीस आसतले आमचे खातीर मिसाचे भेटेंत. त्या उपरांत बागेवन जुजेवादाचे ऑरातोरीच्या कुडान मीस जातलें दनपारचें 12 वाजता. सांजे 4 वाजता कोंकणी भाशेन मीस हांगासर जातलें आनी निमाणें मीस परबेच्या दिसा 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन जातलें. ह्या जागा विशीं कांय सवलती आमकां कुमसार जावंक, मिसां दिवंक, उपकार, मागणी, विनोती बरोवंक, तेच भाशेन देणगी, डोनेशन दिवंक आमकां आमच्या भावा भयणीचो आदार फावो जाता. आमच्या स्टॉलान हेर धर्मीक वस्तू खेरीत भाशेन बागेवन जुजेवादाचो कॅलेंडर आनी मागण्याचो जेलो हें पुस्तक आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू हांगासर आनी सांतवारीनूय आमकां मेळटात. फर्स्ट एड सेल आमच्या आदाराक आसा. तशेंच पिवपाक उदक, टॉयलेट, फेरी, सेंट जोसेफ वाज कॅन्टीन आमचे सेवेक आसा. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा पर्यंत बागेवन जुजेवादाची सांतवार सांकवाडे लोकांक उक्ती आसतली. सकाळी 7:30 ती 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे 3 ती 7 वाजो पर्यंत. फाल्यांच्या मिसांनी कोणूय सुरवातेची उतरां वो वाचपा वो भावार्थाची मागणी करूंक सोदतात तांणी मिसा आदींच साक्रेस्तीन 15 मिनट पयलीं येवन मेळचें. तुमच्या वस्तूंचो सांबाळ तुमी करचो. सांडलोली वस्त तुमकां कोणाची मेळ्ळी जाल्यार आमकां तुमी गमोवचें. ही मिसा खेरीत भाशेन यूट्यूबाचेर और लायव्ह आमकां पळोवंक मेवतली. खेरीत भाशेन CCR TV रोमारीचे मीस दोनूय 9:15 आनी सांजे आमकां पळोवंक लायव्ह मेळटली. खेरीत कळोवणी आमकां आमचे वॉलंटियर्स हांगासर आसात ती आमकां सांगतात तें आमी आयकुचें. देव बरें करूं. आशिर्वादाक उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवंक हात जोडुया आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान हो बापाचो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वावराचेर आमी मागुया. आमी उजवाडाची मनशां जावंक आमकां कृपा मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाचे मागणे म्हज्या बरोबर म्हणचे. मोगाळ बापा, मोगाळ तुझ्या पुतान तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या आपल्या दयाळपणाच्या अजापांनी अजापांनी तुझ्या उतराचे बी तुझ्या उतराचे मनशाच्या काळजांनी मनशाच्या काळजांनी वोंपले. वोंपले. ताच्या पावलार ताच्या पावल दवरून पावल दवरून तुझ्या सेवका तुझ्या सेवका बागयोन सेवासान बागयोन सेवासान पवित्र आत्म्याचे सोतेत पवित्र आत्म्याचे आनी आंकवार मरेच्या आनी आंकवार मारयेच्या आश्रयकाल आश्रयकाल आपल्या आख्या जिवितान आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो बऱ्यो कोरण्यो केल्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी आनी आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून चलून बागयोनपणाचो भाग्यवंतपणाचो मुकुट मुकुट जोडूंक जाता म्हूण जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. बांदून घेतलो. देखून देखून आमी संतोस्तांव संतोस्तांव आनी ताचेच मजतीन ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार आमकां उपकार फावो जावं म्हूण फावो जावं म्हूण मागता. मागता. ओगीच रावून तुमच्या घरच्यां खातीर मागचें. हे मागणें आमी करता हे मागणे आमी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमच्या समया वरवीं. आमेन. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया U35 जुसेफ आसा आमच्या बाबा.
गिवंसाlia आमच्या बावा विनोद्या तुझी मोजूत पावय साक्षी दिवन जेसू बावार पोरसू उर्बेन भोर आमका जागोय Susevaza आमच्या बावा तुझे पासून Arga moima, Bapok Jesu, povidratmia, Arga moima, zasna, Susevaza, amcia baba, duży paso, Arga moima, Bapok Jesu, povidratmia,